हे कितले गॅप धरून बांधता तुम्ही? एक मीटराचेर एव्हरीडे. मिनिनो डिसोजा मेंबर ऑफ कारांजले ट्रेड एसोसिएशन रापणकारांचो मेंबर. हांव पयलीं सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गांवचे MLA ऑनरेबल बाबूश फुंडसाराक आमी त्या कडेन आमचे प्रश्न मांडलेले. तेणें आमकां हेल्प केलो. तेच पयलीं हांव ऑनरेबल मेयराकूय देव बरें करूं म्हणटा ते कडेन आमी थोडे प्रश्न मांडलेले. तेणें आमकां हेल्प केलो आनी मागीर पुलिसांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. मागीर आमी आतां मिस केले आनी सापेत्रीच्या नांवान आमी ही 10 जाणांची रांपोण घडली आनी आमी आतां आयज सुरू केल्या ही 10 जाणांची. आनी आतां आमी कितल्या सोडटले तें आमकां खबर ना. कितल्यांक मारलेली ते? ही आमी 8 मारलेली रांपोण. सकाळीं 8 मारलेली. 8 मारली ती आतां 3:30 12 पळय येतली. आनी मागीर आमी रावंड वायज दवरतले. रावंड वायज ओके. आनी हे तुमचे आतां एका म्हयन्यान तुमी मारले ते आतां बंद आसले इतले दीस. आमी बॅन पिरियडाक आमी गव्हर्मेंटाचो बॅन पिरियड मानलो आमी. त्या उपरांत मागीर आख्या गोंयभर चालू केलें. आमी हाटी आहले कित्याक हिंगा कचरो येता आनी कितें जाता वारो येता ताका लागून आमी आमचे बिजनसान स्टार्ट करूंक ना. आतां आमी आमकां बरें दिसना देखून आमी आतां आमचो धंदो चालू केला 10 जाणांचो. त्या उपरांत आमी लॉटरी घालतले. ही आमची आदली परंपरा आमी चालू दवरतले. आनी कितले जाण आसता तुमचे हितून आतां हे सगळे तुमी फिशरमॅन? आमचे रांपोणकार 19 जाणां मेंबर. आयज आमी घाल्या ती 10 जाणांची. ही 10 जाणांची आमी घाल्या ती एकठांय सगळी राशी. आनी मागीर आमी लॉटरी वायज घालतले. लॉटरी कित्याक घालता तुमी ते? कितें लॉटरी घालता म्हणजे डे बाय डे एकलो. ओके. एक मागीर सगळे येता तुमी ताका खातीर? मागीर सगळे आमी कोणाक हेल्प करता ताका करता आनी मागीर हें करता. आनी लोकांनी हिंगा येर येवन नुस्तें घेवचें. द रिजनेबल रेटीन आमी नुस्तें हिंगतले हिंगा येर. कशी अपेक्षा आसा ह्या वर्सा तुमकां? कितें रे? नुस्त्याची कितें दिसता तुमकां? लागता नुस्तें आहा? ना नुस्तें आमकां नुस्तें येतलें कित्याक आमकां डावट आहा नुस्तें येतलें म्हूण. त्या प्रमाणे आमी घालले. हांव गुरुदास केळकर, कालंदळे रापणकारांचो एडवायजर. आनी आयज शुभ मुहूर्ताचेर आमी हे रापणीचे रापण दवरपाक स्टार्ट केला आनी तेजे आतां प्रोसेस चालू आहा. आमचे सगळे कालंदळेचे रापणकार आनी इतर हेर आनी आमचे अदर ऑफिसर्स हेंच्यांनी सगळ्यांक इन्वायट केला आनी सगळे जाण हांगा हजर रावन आमकां सगळो ते मोलाचो आशिर्वाद दिला. तशेंच ही रापण पारंपारीक आसून आयच्यान ती स्टार्ट जाता. मागीर आमी स्टार्ट जाल्या नंतर आमी ही आयच्यान सुरू केला. तेच्या नंतर आमी सगळे जे 19 रापणकार आहा तांकां प्रत्येकाक आमी ते एक दीस अशें सोडून 1-2 दीस सोडून अशें आमी तांकां ती घालपाक दितले. मागीर तेंची सेल्फली सगळे जाण एकामेकाक कॉपरेट करून ही रापण वर्स परंपरा प्रमाणे सुरू जाता. आनी हेर बाकीचे जे फॉर्मेलिटीज आसात ते आमी हांगा रापणकारांच्या वतीने आनी सगळ्या गव्हर्मेंटाक सगळ्यांक इन्वायट करून आनी बाकीचे फॉर्मेलिटी आमी कंप्लीट केल्ले आहा. केन्ना ही रापण आसा ही रापण कितल्याशाच वर्सां पासून पारंपारीक सुरू आहा आनी तेंची हेच्यारच ह्या कालंदळ्याच्या आनी हेर रापणकारांची ह्या नुस्त्याचेर उदरनिर्वाह जाता. आनी ती रापण जावन इतलीच ना तर रापणी पासून सगळ्यांचोच मोलाचो वांटो आहा. तेन्ना हांव सगळ्या देवांचो आशिर्वाद आहा पण आमकां सगळ्या ऑफिसरांचो
सगळ्या रिगार्डींग जी डिपार्टमेंट आसा तेंचे आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट मेळटलो आनी वेनेवर आमकां जे नेसेसरी आहा किंवा वेनेवर आमचे रिक्वायरमेंट आहा ते फुलफील करून ही रापण आमची अशीच कायमची अबाधीत दवरले अशेंच हांव सगळ्यां कडेन मागणी मागता। आनी ह्या रापणीक जेन्ना जेन्ना आमकां कितें आसा तें आमी प्रत्येक टायमार प्रत्येक ऑफिसाक जे ऑफिसर्स आहा, डायरेक्टर्स आहा, मिनिस्टर्स आहा तांकां आमी विजीट करून तांकां सगळे ते परे तांकां इन्विटेशनूय दिल्लें आहा आनी तांकां इन्फॉर्मेशनूय दिल्लें आहा आनी सगळे ते बरे आमी आमच्या सायडीन फुलफील केल्ले आहा। ओके, थँक्यू। नीचे जा, छूटेगा से नीचे जा। किती सांगपा जाय तुमकां, किती सांगपा जाय यायचं नुस्तें? आता आमचे खूब म्हणजे 3-4 म्हयन्यांनी खंय आमचे बिझनस आमचे सुरू जाला। सो आमी खुशाल खंय 10 जाणांची हेंडी न्हू आमची रापण 10 जाणांनी आमी सगळे एकठांय जावन आमी दवरता, जावं दादले जावं बायलां आमी सगळीं आसता हिंगासर। आनी आमकां खुशाल कळी जालें कित्याक आतां सावन आमचें सिजन कॉमेर्स आयसान हय आयसान आमचें सिजन कॉमेर्स जालें पूण आमकां खुशाल कळी या देवान कवड मागता, देवान दिल्या पुरो म्हणून आमकां। सकाळ मीस बी कितें केलें ना मीस आमी पयलेंच कोत्ता, मीस करून आमी मीस केलें म्हणटा मीस करून 8 दिसांनी आयज रापण दवरल्या। हय म्हणजे ते हाय टायड लो टायड पळयता न्हू ते एका तितून आमी पळोवन आमी हें दवरता। आनी कितें दिसता तुका तुमकां सपोर्ट को MLAचो हय आहा आमकां MLAचो मेयराचो आहा सपोर्ट आमकां कोत्ता हेल्प ते आमकां करिना न्हू कोत्ता हेल्प ते आमकां कितेंय गेल्यार तो ना म्हणो ना। आनी ह्या फावटी कितें दिसता तुमकां नुस्त्याचें कशें हें आसतलें पिकावळ? नुस्तें भितर पिकाव जायती पळय शेवणी मारता म्हणल्यार कळटा आमकां की पिकाव जायती आहा म्हणून। ओके, शेवण्याचे वयल्यान गावता? हय शेवणी मारली म्हणटा आमी म्हणटा जायती माशी आहा म्हणटा आमी समजता आनी आमी खुशाल कही म्हणजे आमचे बिझनस आतां आसतना मागीर चालू कहें। थँक्यू। ओके, थँक्यू। आयज आमी हा कारण जाले ह्या दर्या कडेन जी आयज सान ही सुरवात करता पयले नुस्तें मारपाची। ही रापण तुमी घातल्या ती पळयता ती आतां ओडीत आहा आनी ह्या नुस्तें आतां कितलें आजून सुमार ते ओडीत आहा पूण नुस्तें आजून कितलें तें तांकां कळपाक ना। आमी आतां भासाभास करया हेंकोल्यान आनी विचारया कितें कशें नुस्त्याची ह्या फावटी कशी पीक आसा आनी कितें आहा तें। थोडो मातसो तांकां हेल्पूय करया, ते आतां थिंगा ओडटा तुमी पळयता आसतले पळय कशें ओडचें पडटा ही काटाई। ओके, हांवूय मातसो हेल्प करता तुमकां। ओके, अशें तर ओडपा जाय, पुश करपा जाय। ओके, आनी इतलो हे येता नेट। हा 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 ओके, तर नुस्तें आमकां दिसता आमी सदांच म्हणटा नुस्तें मारक मारक पळय कितले त्रास काडचे पडटा नुस्तें वयर हाडटले जाल्यार दर्याच्या वयर सावन दर्यान सावन आमच्या कायलेर पडटा कितलो त्रास काडचे पडटा ते पळय। खरेंच म्हाका एक भाग मेवलो की आयज ही रापण ओडपाक नुस्तें। हे पळय मोठी मोठी सुंगटां सगळे आतां येवपाची आहा, हे पळय दिसतेच आहा रे ताजे सारखे। तर आतां कितले निघून येतली वयरी सारकी जाली टायर जाले। ओके, हा वय आमी कासार जाले तुमी स्वता कोत्ताय ओडून। ओके, ऑलरायट। तर तुमी पळयला आतां सुमार वागी मेवले आमकां एक सुगट वायट सुगट ओडले। तर थोड्या थोड्यान आमी तुमकां दाखयतले नुस्तें कितले हांगा पडटा आनी कितले वावर तांकां करचो पडटा हे नुस्तें बाजारान हाडूंक विकूंक आनी उपरांत आमच्या घरा लागीं पावता ते कशें नुस्तें तुमी पळयत रावात। ते तुमकां आमी एक्सक्लुझीव व्हिडियोज दाखयतले।
Mayor, today you have come to see the fishing first season, first catch. The first catch. So what do you have to say here? No, I'm saying, talking to, he said it's a very good catch, very happy for everybody. Wish them all the best, luck for the coming season and everything also. Any support they can always tell us. तुमकां कितें सांग आमी पयले सुवातेर ऑनरेबल आमचे MLA देव बरें करूं म्हणटा, ऑनरेबल आमच्या मेयराक देव बरें करूं म्हणटा, तेच भाशेन आमी तिसऱ्या पुलिसांक देव बरें करूं म्हणटा. थंय आमी गेले फावटी आमकां तेणें हेल्प केलो आनी आमी सांपेत्रीच्या आदारान आमी आमचे टर्न चालू केले आनी आतां आमी कितल्या दीस दवरता तें पळयतले आनी आमी आमचे टर्न वायज दवरतले आनी हांव सगळें आमकां पळय हेल्प केला तेका चड आनी चड देव बरें करूं. हो सीझन कशें आसतालें म्हणटा फर्स्ट कॅच हो सीजन आतां पयस कॅच आमचो आहा बरो, बट आमकां रेटूय मेळोंक जाय. रेट आतां सगळे कडेन ओपन जाला दर्यो आनी आमकां रेटूय मेळोंक जाय. तें नुस्तें जाल्यार तें बरें फ्रेशाचें नुस्तें. रेट मेळो जाल्यार आमी आमच्या मान्याकूय कितें सोडोंक जाय त्या प्रमाणे मागीर आमी तें हें करता. तुमच्या फ्रिजराचे बी कितें इश्यू आसले? फ्रिजर तुमकां आतां आमचें फ्रिजर गोवोरमेंटान बट आमकां प्लेस ना फ्रिजराची. फ्रिजर आमकां आहा स्कीम बट आमकां लुगार जावं तेका लुकार मेळना तुमकां. लुगार मेळना. लुगार जावप म्हणून आमकां आमचे MLA जावं मेयर आमकां जायते हेल्प करता. हितून आमी व्हेरी हॅप्पी. बट तुमी हें घातल्या पेपरां बी घातल्या लुकार. पेपरां म्हणल्यार आमकां जाय तेन्ना आमी वचत जाल्यार आमच्या मेयरा कडेन आमकां कितें मेळत जाल्यार हेल्प मेळटा. आमच्या हॉनरेबल मिनिस्टरा कडेन गेल्यार मेळटा. आमकां फूल तेंचो सपोर्ट आहा. एडिशनल खूब फीश पडत जाल्यार मागीर ते करता कितें ना आमी एडिशनल फीश पडत आमी मिलाक दिता. मिलाक दिता ते हांगसर येवन व्हरता. हय डावन मिलाक सो दिता. आतां वेस्ट जायना. ना वेस्ट जायना. वेस्ट करूंकूय जायना. आतांच्या हेका वेस्ट करूंकूय जायना कित्याक आतां ऑलरेडी हिंगा बिचार घाण बाण उपकान. कितल्या दिसाचो गॅप हो आतां परत हो गॅप आमी आतां हो पळय आमी आतां बॅन पिरियडाक आमी सगळे मदें निमाणो आमी चालू केला. सगळे आख्या प्रायांचेर स्टार्ट जालें. हो हय आमी आतां बॅन पिरियडाक हो पयलो कॅच. रास गेल्यार हिंगा कचरो येता ताका लागून आमी वेदराच्या हेका लागून रावले आनी आतां आमी आमचे सगळे मेंबरांक डिसायड करून आमी स्टार्ट केला. फीश आसा पळय तांकां फ्रीजर बीन तशें कितें Now in Aiva also, my late mother had all the fishermen, Ravankas over there had approached my mother for the same facility, storage facilities, lighting facilities. So I spoke to the Ravankas here also. They also said they will have one discussion and we will get back to us. So as per their requirements, if there is a place available, we will get it done for them. But as of now, any procedure started? No, as of now, they will get back to me with their thing. See, I found that process already there. That file has been moving through fisheries department. Now the lights are the first part. There were a lot of they were complaining there was no light in the evening or in the morning when they're going out. So that lights are installed. Now second phase will be storage facility for them, proper ramp, all of that. So as per the requirement of the community and all, whatever they require, we will give them. Not a problem. Yeah. Thank you.